नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. आदलो अर्थमंत्री पी चिदंबरमाक आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचाराचे केसीत 4 दीस सीबीआय कस्टडी. 26 ऑगस्ट मेरेन उरतलो कस्टडीत. खाणेपारा पाईपलाईनीच्या कर्मा उपरांत कॉन्ट्रॅक्टर एमव्हीआरचे आनीक एक कर्म. सांताक्रूज हायवे अंडरपासामुळे लाईन फुटली. कुजिराची स्कुलां जीएमसी डिफेन्स आस्थापना 9व्या दिसाय सुक्यार. कुमारजुवेची उदकाची पाईपलाईन पडली. जाग्यार चल्ला कॉन्क्रीटाचे काम. कुमारजुवे माशेल तिवरे ओल्ड गोवा अडकोणकाराच्या नळाक 9 दिसांनी फाल्यां उदक. मीनाचे 22वे ई ऑक्शन सुरू. 5.3 मिलियन टन मीनाची ई पावणी. 19 इत्सूक बिडरांचो पावणेक फुडाकार. मुळाव्या प्रेसा परस बऱ्याच मायज रेटीन मीन वचपाची सरकाराक आशा. पश्चिम विभागीय मंडळाची बसका गोंयांत. अमित शहा महाराष्ट्र गुजरात गोंयचो मुख्यमंत्री वांटेकार. सुरक्षे बरोबर पावस हुंवारांतले लुकसाण भरपायेचेर चर्चा. गोंयाकय आदाराचे उतर. आणि गोयचो कोच बिबियान फर्नांडीस करून घेता. इंडिया अंडर 15 टीमीची तयारी. साफ चॅम्पियनची पीत. नेपाळचो पहिल्याच मॅचीत धुंवर. आदलो अर्थमंत्री पी चिदंबरमाक आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचाराचे केसीत दिल्लीच्या सीबीआय कोर्टान 26 ऑगस्ट मेरेन 4 दिसांची सीबीआय कस्टडी दिली. सुमार 1.5 वर आर्ग्युमेंट जाल्या उपरांत कोर्टान चिदंबरमाच्या टीमीक धपको दिलो. रातभर सीबीआय हेडक्वार्टर्सांत चिदंबरमाची चौकशी जाल्ली. चिदंबरम सारखो जापो दिना म्हण सीबीआय ताची कस्टडी मागिल्ली. ईडी ताच्या फाटल्यान आसा. सीबीआयचो रिमांड सोंपलो काय ईडीवाले रिमांडाक येतले. खाणेपारा पाईपलाईनीच्या कर्मा उपरांत कॉन्ट्रॅक्टर एमव्हीआरचे आनीक एक कर्म. पणजेकारांक गरज भागोवंक बेरेस्तारा कशे तरी नळाचें उदक पावलें. मात कुजिराची स्कुलां जीएमसी डिफेन्स आस्थापना 9व्या दिसाय सुक्यारच. एमव्हीआरान बांदिल्ल्या हायवे अंडरपासा मुळा पाईपलाईन फुटली आनी पीडब्ल्यूडीच्या टीमीक दीसभर उस्तूनय अजूनय लायन सापडना. ही लायन ते सुवातेर आतां मेरेन 13 फावट फुटल्या. बायपास लायनीची पायपां एमव्हीआर घेवन बसला. खाणेपारा केला तेच सांताक्रूज. पाईपलाईन हांगासर केरियांची ब्रेकडावन जाल्ली आनी जी मेन पाईपलाईन आसली 900 mm ती काल कंप्लीट जावन फायनल स्टेजीचेर उदक काल रिलीज केल्लें. 7 दीस लागून केरिया खांडेपारा पाईपलाईनीची दुरुस्ती जाता थंय आसा. सांताक्रूज हायवे अंडरपासा मुळा पाईपलाईन फुटली. आमी आतां कालापूर सांताक्रूज हांगासर बांबोळे वटेन जी उदकाची पायपलायन वयता ती थंय फुटल्या. हांगासर जो फ्लायओवराचें काम चालू आहा. ह्या फ्लायओवराच्या पोंदा जी पायपलायन उदकाची आसली बांबोळे वटेन वचपी ती फुटल्या आनी ती हांगासर सुमार 7-8 मिटर डीप आहा आनी ते आतां शेवाळ घालून ते माती काडपाचें काम चालू आहा. ते केन्ना पर्यंत भितर पावतले आनी ते रिपेर करतले कितलो टायम लागतलो अजून कांय सांगपाक येना. दुसरी गजाल एमव्हीआर जे हांगासर काम करता ह्या फूल रोडाचें पणजे टू हे फुडलो रोडाचें थंय फाटल्या एके वर्सान 13 फावटी ही पायपलायन फुटलेली आहा. पीडब्ल्यूडी इंजिनियर थंय कॉन्ट्रॅक्टराक सांगत आसता की पायपलायन ही तुमी शिफ्ट करपाक जाय पण तेंच्यांनी पायपलायन पोंदां दवरल्या. फ्लायओवर आनी रस्तो करता तेच्या पोंदां दवरल्या आनी प्रेशरान ती ओल्ड पायपलायन प्रेशरान ती परत फुटतात. 13 फावटी ही घडणूक घडलेली आहा. कितें आसता सदांच एक रोड बांदता न्हू तेन्ना रोड बांदता तेन्ना पयलीं एक्झिस्टींग कितें आहा तें पळोवचें लागता. आतां हांव म्हणटा कितें ही पायपलायन जेन्ना इतलो लोड घालता हेचेर तेन्ना ही पायपलायन शिफ्ट करपाची गरज आसली ते वटेन. खंयच्यान सायडीक सर्वीस रोडाच्या भायल्यान पायपलायन शिफ्ट करपाची आशिल्ली पूण आनी करूंक ना. हेचेर माती घाल्ली कितलेच फावटी पायपलायन फुटली. वॉट इज दीस? आयज परत पायपलायन फुटल्यान तिका आतां ह्या भागाक तरी कितलो टायम लागतलो सांगपाक येना. हेच पायपलायनींतल्यान जीएमसीन उदक येता. जीएमसीन कशें हाल जाल्या उदका लागून ते सगळ्याकूच खबर आहा आनी तितून तेंचें उदक आतां स्टॉप जातल्यान कितले दीस लागतले कांयच कळना. इंजिनियर्स ते सायटीचे पयल्याच लोकांक 8 दीस उदीक नासलें. आतांय उदीक जर तो प्रॉब्लेम जावप आनी कितले दीस लागतले म्हणटा इंजिनियरांक ते टायम सांग शकना. कित्याक लागून हांव थंय 24/7 काम करूंक ना हांव बरो रावतलो हिंगा. आमी उगी रावपाचें ना. आज सकाळी उदक येयलें तेन्ना जी बांबोळे सायडीन पायपलायन वयता ती सकाळच्यान तें काम स्टार्ट करता पूण सकाळी तेंच्यांनी एक कडेन चेक केलें तर तेंकां लीकेज गावना ते आनी मातशें फुडें चेक करतात. अशें करून कितलो टायम वयतलो तो आजून कोणाकूच खबर ना.
महापौर म्हणटा फाटले 7 दीस पणजे ताळगांवां टँकरांनी उदका पुरवण मॅनेज केल्या टीम बाबुशान. PWDचो थंय संबंध ना. आणि लोकांकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की लोकांनी पेशन्स दाखयले आपले. कोणें अशें रागान येवन खंय बाबा हें करूं ना. लोकांनी आपले पेशन्सान दाखयले. लोकांक सिरियसनेस कळ्ळें प्रॉब्लेम जाला म्हणून. तशेंच हांव लोकांक आमचे ते स्टाफ आमचे ते दीस रात वावुरले आमचे जे ड्रायव्हर जावं आमचे स्टाफ आमचे क्लिनर आनी म्हणजे हें करता पंप ऑपरेट करता तांकांय हांव शाबासकी दिता. आनी तेंच्यांनी टायम पळयनासतना एक्चुली आमचें कितें आसा टायम तुमी जाणा आमचे कामगार म्हणजे 5:30 जाले म्हणटच सारके धांवताले. पूण तेंच्यांनी आमच्या रिक्वेस्टाक आमचे सगळे कावन्सिलरूय वावुरले. चडशे कावन्सिलर आपल्या वॉर्डांनी आपलें आपलें काम केलें आनी लोकांक तितके उदकाचे हे त्रास जावंक दिले ना. आनी आमी PWDचेर बी आमी कोणाचेर डिपेंड रावले ना. आमचे ओन बाबुशान आपलें ओन हें केलें आनी सगळ्या लोकांची आमी सोय केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुमारजुव्या उदका पुरवण चड करून फाल्यां शुक्रार सावन सुरू जाता. पणजेच्या पायपलायनीची उपरांत दिसा भितर कुमारजुवेच्या पायपलायनीचें काम जाग्यार पडलें. सांज मेरेन लायनीक कॉन्क्रीट बेस घालपाचें काम नेटान चलतालें. शुक्रारा कुमारजुवेच्या लायनीत उदक येवंक शकता. कुमारजुव्या माशेल ओल्ड गोवा तिवरेकारांच्या नळाक 9 दिसांनी उदक येवपाची आशा. केरिया खांडेपारा 900 mm आनी 750 mm ह्यो दोनूय पायपलायनी फाटल्या ब्रेस्तारा बरोबर फुटिल्ल्यो. PWDन तिसवाडीच्या 900 mm मोठ्या आनी उंचायेवेल्या लायनीचें काम करूंक सप्तकभर काडले. कुंभारजुवेचे 750 mm लायनीक बुधवारा हात घाल्लो. ब्रेस्तारा पायपलायनीचें काम जालें. आतां भोंवतणी कॉन्क्रीट घालप चल्लां. तें जालें काय उदक सोडटले. शुक्रारा कुंभारजुवा मतदारसंघातले नळ चालू जावपाची दाट शक्यताय. ही पायपलायन कुंभारजुवा माशेल ओल्ड गोवा तिवरे हे आनी लागसरच्या वाठारांनी उदक पुरवण करता. जी फूल पायपलायन आतां घालून कंप्लीट रेडी जाल्ली आसा आनी हेका कॉन्क्रिटींग काम आतां सुरू केल्लें आसा. सो एकदां हें कॉन्क्रिटींग जाल्या उपरांत कॉन्क्रीट घट जाल्या उपरांत आयज रातचीच म्हणटा ते पायप उदक जे आहा जे 750 mm पायपाची रिलीज करतले आनी शक्यतो लेट नायट जावं फाल्यां सकाळीं म्हाका दिसता हें उदक जे 750 mm पायपाची लायन खंय पावल्या जी कुमारजुवा मार्सेल ओल्ड गोवा करमळी सांतिस्ते वाठारांत आहा तांकां हें उदक मेळपाक शकता. कुमारजुवेच्यान जावं थंयच्या वाठारांतल्या लोकांक उदका लागून म्हाका दिसता 7 दीस न्ही 8 दीस रावचें पडलें आनी फाल्यांचो 9वो दीस. सो फाल्यां 9 दिसांनी हें उदक तांकां पावतलें अशें एक अंदाज धरूं येता. सो केरिया खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मिनाची ई पावणी सकाळ सावन सुरू. मायनिंग सुरू जावपाची चिन्हां ना. तो मेरेन ट्रकवाल्यांक 4 पयशांचो कामधंदो आनी गरजेक आयिल्ल्या सरकारी तिजोरेक कितें तरी आदार जायत म्हण सरकार ई पावणेक फुडें सरला. पावणी शुक्रार मेरेन वतली. 5.3 मिलियन टन मिनाच्या पावणेक 19 बिडर आयल्यात. चित्र शुक्रारा सांजे क्लियर जातलें. तरी पावणी खण खात्यान थारायल्ल्या मुळाव्या प्रेसा परस बऱ्याच मायज रेटीन वचपाची आशा. पश्चिमी विभागीय मंडळाची 24वी बसका बेरेस्तारा गोंयांत जाली. राज्याची सुरक्षा आनी कायदो सुवेवस्थेच्या विशयांचेर चर्चा आनी कांय निर्णयय जाले. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह बरोबर गोंय, महाराष्ट्र, गुजराताचे मुख्यमंत्री बसकेंत वांटेकार जाल्ले. सुरक्षे बरोबर पावस हुंवारांतले लुकसाण भरपायेचोय विशय बसकेंत आयलो. हेर राज्या बरोबर गोंयाकय आदाराचें उतर. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाहच्या यजमानकेखाला दोनापावला सिदार्थ गोवांत चालू आशिल्ल्या ह्या बसकेक महाराष्ट्र, गुजरात आनी गोंयचे मुख्यमंत्री आनी दामाव दीव दादरा नगर हवेलीचे प्रशासकूय वांटेकार जाल्ले. सुरक्षा, आरोग्य आनी समाज कल्याणा विशीं विशय हे बसकेत चडशे चर्चेक येतात. बसके उपरांत अमित शाह आनी गुजरातचो मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयले. केंद्र सरकार की ओर से हम आपको 2-3 महीने में इसकी गाइडलाइन भी भेजेगी कि क्या अपेक्षा है केंद्र सरकार की. मगर आपके यहाँ भी इस पर थोड़ी चिंता हो ऐसा मुझे लगता है कि करनी चाहिए. यहाँ पर BSF गुजरात छोड़कर कहीं नहीं है मगर कोस्ट गार्ड है. BSF और कोस्ट गार्ड के साथ रेगुलर मीटिंग और मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल. ये मीटिंग रेगुलर बेस पर होनी चाहिए, परिणामलक्षी होनी चाहिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ होनी चाहिए. और
कि वो हमारा काम कर रहे हैं। हमारा अप्रोच ऐसा ना हो कि दे आर डिमांडिंग समथिंग। ये अप्रोच स्टेट्स ने बदलना चाहिए, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दीव दमन, उन सभी स्टेटों की एक इंटर संघ राज्य में जो आंतरिक राज्यों के प्रश्न और केंद्र सरकार की जो योजना है उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए ये बैठक नियमित स्वरूप से होती है। इस बार गोवा में हुई है, काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई, अच्छी तरह से अच्छे वातावरण में केंद्र सरकार की सिक्योरिटी की दृष्टि से गरीबों के लिए जो योजना चलती है उसके लिए और राज्य सरकार के जो प्रश्न थे उन सभी की चर्चा आज अमित भाई के अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। 24वे पश्चिम विभागीय मंडळाचे बसकेत जाल्ले निर्णय 2024 मेरेन सगळ्या गांवांनी बँक सुविधा पावोवपाची मोख 5 किलोमीटर आवाठांत एक तरी बँक आसूंक जाय। गोंयच्या 6 गांवांनी 5 किलोमीटर आवाठांत एकूय बँक ना। पुलीस केसींचो तपास 60 दिसां भितर पुराय जावंक जाय। ड्रग्साचेर नो टॉलरन्स म्हूण बसकेत थारला। केंद्र आनी राज्यांच्यो घुवळी वखदां आड टिमी करपाचें थारलां। न्यायालयीन केशी बेगीन तडीक लावंक राज्यांनी अभियोग संचालक नेमपाचो। दर्यादेग, शीम सुरक्षेक, बॉर्डर सेक्युरिटी, तटरक्षक दळा कडेन समन्वय। कितल्याशाच राज्यांनी उंटकार, बुट्टी आनी हुंवाराक लागून बरेंच लुकसाण जालां। राज्यांच्या रिपोर्टा आदींच केंद्राच्यो टिमी लुकसाणीचो रिपोर्ट करूंक येतल्यो म्हूण अमित शान सांगलां, अशें सुत्रां सांगतात। राज्यान आपलो रिपोर्ट तयार दवरचो। केंद्रीय टिमीक धाडून रोखडीच लुकसाण भरपाय पावतली म्हूण अमित शान उलोवन दाखयला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। मांडवींतल्यान कॅसिनो काडपाच्या उतराक जागतलो म्हण पणजेचो आमदार बाबूश मिडिया कडेन उलयला। उतर खंय पाळपाक आसता, मोडपाक न्हय। मांडवींतले कॅसिनो काडून कळंगुटे व्हरूंक मायकल आदार करतलो म्हण बाबूश सांगता। महापौर मडकयकारान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक बाबूश पावलो। See, as far as the casinos are concerned, I am out to remove them from here. So that will happen. It's simple as that. So why you're drawing? Because I'm come to mayor's cabin. Why you're drawing me? No, this is one of the steps in your promises. See, my promises. I stand to my promises. My promises are meant to be kept, not to be broken. Be rest assured, they will go. Now, Mr. Michael will help us removing it and taking it to his consumers. गोंयकार तरणाट्याक वायुदळांत भरतेक मोठी संद। गोंयच्या 12वी पास जाल्ल्या तरणाट्यांनी जांचे मार्क 50% वयर आसात तांणी भरती प्रक्रियेत वांटो घेवचो म्हण विंग कमांडर फेर्नांदो दा कॉस्तान उलो मारला। 27 आनी 28 ऑगस्टाक बांबोळे स्टेडियमार ही भरती जातली। तरणाट्यांनी एअर फोर्सांत करियर करचो म्हण विंग कमांडराचो उलो। आम्ही 6 मंथ्स खूब तयारी केली। आमची भाऊ आमचो श्री शिबान नायकाचो सपोर्ट घेवन आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो जो सपोर्ट घेवन आमी ही लास्टली रॅली ऑर्गनायज करता फॉर नॉन सायन्स स्टुडंट्स 27 ऑगस्टाचे आनी फॉर सायन्स स्टुडंट्स 29 ऑगस्ट। आमी एंट्री स्टार्ट करतले 6 वरांचेर आनीक बंद करतले 10 वरांचेर। तो सगळ्या भुरग्यांनी जाणी 12वी पास केल्या आनी 50% टोटल एग्रिगेट पर्सेंटेज आसा आनी इंग्लीश सब्जेक्टीन 50% आसा। त्या बरोबर जाची डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक 19 जुलय 99 साकून 1 जुलय 2003 आसा, तांणी आपणाची ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स घेवन दॅट इज युअर 10th स्टँडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट आनी 12थाची पासिंग प्लस मार्कशीट घेवन ताजी 4 झेरॉक्स घेवन येवपाची। त्या बरोबर तांणी 7 आपणाचे पासपोर्ट सायज फोटोग्राफ घेवन डायरेक्टली श्यामप्रसाद स्टेडियमार बिटवीन 6 to 10 येवपाचें। आतां आमचें सिक्वेन्स अशें जातलें, सगळ्यांच्या फर्स्ट आमची 1.6 किलोमिटर्स रन जातली जी एंट्री पॉयंट श्यामप्रसाद स्टेडियमाचेर आसा। ताजे एंट्री पॉयंट साकून शॉर्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो तांच्यान फिनिश लायन आसतली। तो 1.6 किलोमिटर्स रन जो आसा ती 6.5 मिनटांनी कवर करपाची। ताज्या उपरांत आमी 10 पुशअप्स
आनी 10 सिटअप्स आनी 10 स्क्वॉट्स करतले. जे कोणी फिजिकल फिटनेस रन आनीक फिजिकल एक्सरसाइज कवर जातकच आमी नेक्स्ट तांकां रिटन टेस्ट आसतले. रिटन टेस्ट फकत इंग्लीश आनीक रिजनिंग एंड जनरल अवेरनेस जातून 50 क्वेश्चन्स इन 45 मिनट्स कंप्लीट करपाचे. जे कोण हे टेस्ट कवर करता ताका आमी मागीर सायकोलॉजी टेस्ट करतले जातून आमी सिट्युएशन्स घातले तांकां आनीक ते जो क्लियर करता ताजे उपरांत ग्रुप डिस्कशन. वास्कोंत डेंग्यून 2 जाण सोंपले तरी नगरपालिका आनी आरोग्य खातें जाग माग करिना म्हण थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. ह्या वाठारांत 25 वॉर्ड आनी सुमार लाखभर लोकवस्ती. मात पालिके कडेन जळारां क्लियर करूंक खंय फक्त एकूच फॉग मशीन. ते भायर नगरपालिका A ग्रेड. की आमची वास्को म्युन्सिपालिटी कडेन फक्त एकूच फॉगिंग मशीन आसा जी A क्लास म्युन्सिपालिटी आसा आनी एक आमचे 25 वॉर्ड्स आसा वास्को म्युन्सिपालिटीन. तर एक फॉगिंग मशीन घेवन खंय खंय मारतले फॉगिंग आनी खंय खंय जातलें काम. डेंगू जावन लोक हांगा मरत आसा. 2 डेथ जाले. तरी केन्ना सिरियस जातले आमचे हे रुलींग आनी ऑपोजिशन कावन्सील असतात आनी एकामेकाची झगडी चालू असतात. सपोज हांव चुकून ऑपोजिशनाच्या कावन्सिलराच्या वॉर्डान आसा, म्हजी कितें चूक आसा? म्हजी कितें चूक आसा तातूंत? म्हज्या लोकांनी आवाज चडयल्या उपरांत नगरपालिकेक जाग आयली. आनीक 4 फॉग मशिनां घालता म्हूण सीओ आतां उलयला. आमचे कडेन 2 मशीन्स आसा, 2 फॉगिंग मशीन्स आसा. तातूंतले एक अंडर रिपेर्स आसा. पूण आतां आमी फॉगिंग जे स्टार्ट करपाचें ठरयलां. आज सकाळीं मिटींग जाली आमची विथ हेल्थ ऑफिसर. तांची हांगासर अर्बन हेल्थ सेंटर आसा तांची 2 मशीन्स आसा आनी आमचे ऑनरेबल MLA कार्लूस आल्मेदा आसात तांच्यांनी सांगलां आपूण 2 मशीन्स दिता म्हणून. अशी 5 मशीन्स जे आमचे अंडर वर्किंग कंडिशन आसा. तांचे कडेन हेल्थ सेंटरा कडेन 3 जाण स्टाफ आसा तांचे आनी आमचे स्टाफ घेवन आमी विदीन नेक्स्ट 2 डेज सगळें फॉगिंग स्टार्ट करपाचें आसा. त्या वॉर्डांत एरियेंतल्यान आमी स्टार्ट करतले जातून डेंगूचे हें जालां थंयच्यान आमी स्टार्ट करतले विदीन नेक्स्ट 2 डेज. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मडगांवच्या ट्रकवाल्यांक GPS वरवीं स्पीड कंट्रोल करपी मेगासॉफ्ट सॉफ्टवेअर नाका. स्पीड गव्हर्नर घाला तो खंय पुरो. ट्रकवाल्यांक 40 स्पीड लिमीट उपकरना. ट्रक पेड्ड्यार जाता, क्लच प्लेटी वतात. ते भायर कमी स्पीडीर खंय एक्सिडेंट जातात. एक तर स्पीड लिमीट 50 करात नाजाल्यार GPS कंट्रोलूच स्क्रॅप काडात. इश्यू कितें जाला गोव्हर्मेंटान आनी ITOन एक ITO गोव्हर्मेंटान हें दिल्लो GPS बसोवचें म्हणून आनी ते GPSाचेर 60 स्पीड मो आहा तो आमी बसयला आनी मेगासॉफ्ट कितें म्हणटा 40 स्पीड तर गाडी स्पीड तर मारूंक गेलो आनी फाडल्या हात भरपूर मार बसयता. हांव गोव्हर्मेंटाक मागोता ती 40 स्पीड ती 50 तो आमी दिची नाल्यार जे मेगासॉफ्ट आहा तें स्क्रॅप करचें. आमकां ते मेगासॉफ्ट कांय परवड फायदो ना. आतां सुमार एक गाडी तर MPD बंद पडली जावं मायनीर बंद पडली खूंय जावं थिंगसा आमकां मडगांवचा मेगासॉफ्टा मनशां व्हरपा पडटा आनी ती गाडी भायर काडपाक जायतलो फुडें. ती एक दीस न्ही 2 दीस पासून ती गाडी तांकां भायर काडपाक जायना. 50 तो स्पीड दिची आनी तो 50 तो स्पीड तो मानना न्ही ते गाडये सामान सगळें क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट 100 म्हयन्यान वयता. हे ताका टॉप गियर मारूंक मेळना आनी ड्रायव्हर कितें म्हणटा पात्रांव क्या करने का पिछे आमको मारने का या. गाडयो ज्यो कंपनी मॅन्युफॅक्चर करता त्योच गाडयो 60 स्पीडीचे वयर मिटरच दिवचो न्हू 60 स्पीड वचपाचे. गव्हर्नराचे पयशे 10,000 रुपया, GPSाचे पयशे 8,000 रुपया, रिचार्ज म्हयन्याक 2,000 रुपया म्हणजे इन्शुरन्स. गाडयेक बेश्टो वर्साक बेश्टोच गाडी पोसपाकूच 1,00,000 रुपया जाय 1,15,000 सुमार 1,00,000 आनी ते काम तितले प्रमाणे ना. तितले सगळे जर करत सगळो रिजल्ट झिरो. फक्त ड्रायव्हराचे पडा व्हरपाक आमकां 1 रुपया आमकां फायदो ना. नाजाल्यार हे कामूच बंद करचें नाजाल्यार GPS आमची मागणी आसा की GPS स्क्रॅप करचो आनी जो RPOन जो गव्हर्नर बसयला 60 स्पीड तेजेरूच रूल फॉलो जावचो. आनी म्हाजी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की ते मुख्यमंत्र्याक हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. वास्को नीव वाड्यार उदकाचे पंपिंग स्टेशनाचेर PWDचे कामगार जीव मुठीत धरून राती वितीचे लायनीचे व्हॉल्व ऑपरेट करतात. ह्या स्टेशनाचेर 4 ते 5 वाल्व आसात. वाल्वांचे 4य वटेन झुडपां आनी बुट्ट वाडला. मध्यरातच्या काळखांत केन्ना कोण पांया कडेन घुसपत नेम ना. सरकारी स्टाफ जाल्ल्यान ते कॅमेरा मुखार येनात. मात प्रश्न एक्टिविस्टाच्या कानार घालून मिडिया मेरेन पावोवपाची वेवस्था केल्या.
वयर उदकूय चडपाक टायम लागता. सो हे कारणा खातीर ते रातचे 1:30 सुमार तेंचे पंपींग आसता. सो ते वाल तेंचे आहा पळय ते अशे जाग्यार आहा की ते वाल दिसपाक न्हू. थंय इतली झाडां वाडला की म्हाका आतां दिसाचो येयले पूण म्हाका भंय दिसोंक लागलो कित्याक भितून एंट्री मारता हांगा मच्छर इतले आनी इतली झाडां वाडला की भितून तुका एंट्री मारपाकूच म्हाका भंय लागलो. ते रातचे 1:30 कशे वाल मारता आसता चालू. तांकां इतले तेंच्यांनी बाबा त्रास पयले. हांव 4 पॉयंट पयले ते 4 वाल आहा ते 4-5 आहा ते सगळे झाडांनी भरला. हात घालतलो जाल्यार सोरप घास मारपाचो भंय आनी कसले जिवाणे तरी घास मारपाक भंय आहा थंय. फाल्यां तुमी पंप आमकां समज स्टार्ट मारूंक ना जाल्यार आमकां ह्या रहिवाशांक इतलो त्रास जातलो. आयज आमकां उदकाचे व्हॅल्यू कितें तो खबर आहा. हांकां बाबा हे जे काम करपी आहा तांकां मातशें रिलॅक्सेशन हाडपाक जाय. बाकी काम करपाक तांकांय मजा येतली. सो उदकाचो व्हॅल्यू हो सगळ्यांकूच खबर आहा. सो फुडल्या 1-2 दिसांत सगळे साफ करून घेता म्हणून PWDचो AE सांगता. मंगळा तालुक्यात आजच्यानच काम चालू केलं. ते झाले का 1-2 दिसांनी आम्ही थंय घेतले. आमची एक करून आमची सगळे आमचे आता प्री आफ्टर मनसून क्लीन घेवपाक सगळे काम घेवपाक जाय आमकां आनी स्टेप बाय स्टेप आमी थंय घेता ते. आतां इमिजिएटली आमी मंगळूर घेतला. मंगळूर 2 दिसांनी नवे वाड्यार घेता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. गोंयचो आदलो मिडफिल्डर आनी सध्याचो भारताच्या अंडर-15 टीमीचो कोच बिबियान फर्नांडिसाच्या मार्गदर्शना खाला राष्ट्रीय टीम बरी कामगिरी करता. पश्चिम बंगालात चालू जाल्ल्या साफ कपाच्या पयल्याच मॅचीत भारतान नेपाळाक 5 गोलांनी धाडायले. भारताची फुडली मॅच भूताना आड आयतारा जावपाची आसा. हे बुलेटीन हात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.